बरें सर डॉक्टर तुम्ही अनेक उदो म्हटलं की एसिडिटीची कारणां जी अशी खूब शेतात तुम्ही फूड हॅबिट्स आमचे अशें एक मेन्शन केलें की स्पायसी खावप तेलकट खावप मसाल्याचे खावप मागीर अल्कोहॉल म्हणजे सोरो पिवप स्मोकिंग हे सगळ्यांचे कॉन्ट्रिब्युटरी फॅक्टर्स आसा तितून तुम्ही एक गोष्ट अनेक मेन्शन केली ती म्हणजे पेन किलर्स आता खूब फावटी कर्म धर्म संयोगा म्हणजे वी आर ऑल्सो पार्टी टू दॅट अशें म्हणून कारण दोतोर खुबशे फावटी दितात दिवचे पडटा नॉट बाय म्हणजे बाय चॉयस बरोबर नॉट बाय चॉयस बट बाय कंपल्शन कारण ज्या मनशाची दूख जर आमी रिलीव करूं शकना जाल्यार पेशंट मागीर दोतोरा कडेन कितें फायदो अशें जातलें सो अशे जे पेन किलर्स असतात तांचे एक आनी दुसरें म्हणजे तातूंत आनीक म्हत्वाची गजाल अशी आसा की हेच लोक किंवा हेच पेशंट रुग्णायत मागीर दोतोराच्या परवानगी शिवाय किंवा दोतोरान बरें नासतना कावंटराचेर वचून किंवा म्हणजे फार्मसीन वचून हे प्रॉडक्ट्स ऑन द कावंटर घेता आनी आपल्याक जाय तशें आपल्या मर्जी प्रमाणे वापरतात तातूंत दोन गोष्टी आसा की ते प्रोटोकॉल फॉलो करनात लायक सी फॉर एक्झाम्पल सम पेन किलर्स हॅज टू बी टेकन आफ्टर द म्हणजे चडशीच बरोबर आफ्टर फूड किंवा हे करनासतना ना दुखताली तेन्ना घेतले तकली फोडटाली घेतली दाट दुखता घेतली अशा पद्दतीचो जो म्हणजे गैरवापर करता किंवा रँडम जो वापर करता ताका लागून खुबशे प्रॉब्लेम येतात मस्त हो एक इश्यू आमी मेन्शन करूया मातसो पण ताचे पयलीं एक प्रश्न आला तो घेवया हो प्रश्न लक्षात हॅलो हॅलो हां हांव कृष्णा उलयतां कृष्णबाब विचारात म्हाका सांग हें आसता पळय लिवर हय तेका ते वेळान हें जाता पळय ट्युमर हय हय तो कितें जाप तो कितें म्हळें कळूंक ना ट्युमर लिवर ट्युमराक जाता मागीर फुडें कितें ते वेनींग येता वेनींग पळय ट्युमर तो कितें जाप लिव्हराच्या व्हेनींग ट्युमर जाता अशें म्हणटा तुमी हय वेनींग ट्युमर जाता ट्युमर कितें आसतलें आनी ते बिल मागीर वाडटा ट्युमर जावन तो वेनीन स्प्रेड जाला आसता हय म्हणजे सो हाका आमी हिपॅटोसेल्युलर कार्सिनोमा म्हणटात हिपॅटोसेल्युलर कार्सिनोमा म्हळ्यार लिव्हराचो एक प्रकारचो कॅन्सर आनी हो कॅन्सर जेन्ना वाडटा तेन्ना तो बायल डक्टान वचपाक शकता केन्नाय पोर्टल व्हेनान वचपाक शकता आनीक जर तो व्हेनान पाविल्लो आसा जाल्यार इट इंडिकेट्स दॅट इट इज अ एडवान्स डिसीज पूण हें लिव्हर स्पेशलिस्ट सर्जनाक मेळून ताचेर ताणें योग्य उपाय करून घेवचो कितें आसा आतां आमकां त्या कॅन्सराची कॅरेक्टरिस्टीक कितें जावं खंय आसा खंयचे क्वाड्रंटान आसा हें फोना वयल्यान आमकां कळणें शक्य ना सो ताका लागून म्हाका दिसता ह्या पेशंटान लिव्हर जो स्पेशलिस्ट सर्जन आसा ताका मेळून ताजेर योग्य डिस्कशन करून आनी इनफॅक्ट आनी गोष्ट की आतां त्या फिल्डांतले जाणकार अशे म्हणजे एक बरोबर आतां अवेलेबिलिटी खूप आसा सो डेफिनेटली हे कॅन टेक अवेल द फॅसिलिटी डेफिनेटली बरोबर म्हणजे जशें गांवभर 10 कडेन गेलो 5 दर अशें करनासतना यू शूड गो टू द कन्सर्न पर्सन कन्सर्न स्पेशलिस्ट आनी ताजे खूब टेस्ट जावन खूब इव्हॅल्युएशन जावन मागीर ताजेर आमच्यांनी योग्य तो डिसिजन घेवपाक जाता बरोबर डॉक्टर म्हाका सामको एक प्रश्न आसा हॅलो हॅलो हां हां डॉक्टर हांव साक्षी उलयतालें साक्षी डॉक्टर म्हाका प्रश्न असो विचारपाचो आसा की हे जे डॉक्टर येता सुरेश प्रभुदेसाय आसा ते पर्सनली तुमी खंय मेळटा आनी तुमचें क्लिनीक खंय आसा ते कशें आसा न्हय ह्या कार्यक्रमाचो एक प्रोटोकॉल म्हणून आमी थारायला की तुमच्यानी हो प्रश्न ही कार्यावळ सोंपल्या उपरांत प्रुडंटाक करूं येता आनी ते तुमकां तांची अवेलेबिलिटी सांगतले कित्याक आसा आमी एक कोड ऑफ कंडक्ट असो दवरला की स्वताचे एडवर्टीजमेंट करपाक जायना म्हणून आमी आपूण खंय आसतलो अशें डॉक्टर सांगचो ना तेन्ना पण तुमी फोन आमची कार्यावळ सोंपल्या पण करात प्रुडंटाकूच तुमकां हेची जाप मेळटली डॉक्टर इफ यू डोंट मायंड दुसरो एक प्रश्न आसा हॅलो हॅलो हां विचारात प्रश्न विचारात मातसो टीव्ही कडल्यान पयस राव टीव्हीचो आवाज कमी कर हॅलो हां विचारात हां वय म्हाजे मामीक न्हू जे तो डेकोर खूप येता हां वय म्हणजे कित्याक लागून ते अशें आतां मामीची एज कितली आसा 66 आनी तिका कितेंय खाल्यार देकर येता काय कितेंय खाल्यार डेकोर येता आनी न्हिदोंक वता आसतना मातशे त्रास जाता मातशे त्रास मागीर कितें जाता म्हणजे वयर कशें येयल्ले भशेन जेवण वयर येता हय बरोबर डॉक्टर तांणी जो प्रश्न विचारला ताका आमी डिस्पेप्सिया जावं फुलनेस ऑफ स्टमक जावं एक्सेसिव इरेक्टेशन्स अशें आमच्या मेडिकल भाशेन टर्मिनॉलॉजी आसात म्हळ्यार एक्सेसिव गॅस प्रोडक्शन आतां हो एक्सेसिव गॅस प्रोडक्शन जावपाची कारणां म्हळ्यार कितें एक तर फूड हॅबिट्स म्हळ्यार अशें फूड खालें जे एक्सेसिव गॅस तयार करतात दुसरें म्हळ्यार कितें आसा आमचो जो गॅस नॉर्मली खातात जावं आमी इंजेस्ट करतात तो सकयल वचपाक जाय खूब फावटी कितें जाता स्टमकाक खंय तरी ब्लॉक आसा जावं तो गॅस जाय त्या प्रमाणे सकयल पासार जायना म्हणून तो वयल्यान भायर येता थर्ड खूब फावटी आमी अशे पेशंट पळयलात जांकां अस्थमाची दुयेंस आसात तांची ब्रिदींग फास्ट जाल्ल्यान त्या ब्रिदिंगा बरोबर खूब गॅस तांच्या पोटान वता आनी हो गॅस डेकराच्या रुपान भायर सरता आनी खूब फावटी ताका आमी परत परत ढेकर काडटा म्हणटात खूब फावटी पेशंट बसून रिलेटीव घेवन येता दोतोर खूब बेजार येता वा खूब ढेकर काडटा म्हणटात सो आनी ताणें आनीक इम्पॉर्टंट सिम्टम्स सांगलो जो आमी नोट केलो की वयर येता म्हळ्यार कितें
जे आमी खाल्ले तें वचपा जाय वयल्यान सकल, हें सकयल्यान वयर येता म्हळ्यार सम इलेमेंट ऑफ रिगजिटेशन इज देर, म्हळ्यार खंय तरी ह्या पेशंटाचो जो वालो आसा तो वालो खंय तरी ढिलो पडपाक लागला. सो ताका लागून हांणी म्हाका दिसता स्पेशलिस्ट डॉक्टराक मेळून एंडोस्कोपी करून घेवची आनी एंडोस्कोपीची रिपोर्ट करून मागीर डॉक्टरा कडेन बोलोवन फुडें कितें तें डिसिजन घेवचें अशें म्हाका दिसता. सो देर इज अ डेफिनेट म्हणजे ट्रिटमेंट आसा का? ट्रिटमेंट आसा, पूण कितें आसा ट्रिटमेंट दिवचे पयलीं कितें जो एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम आसा तो जाणून घेवप गरजेचें. बरोबर. सो नाही अशें कित्याक म्हटलें कारण खुबशे टायम म्हणटा की आसा ते म्हणजे वी टेक डेकर येतात न्हय ऑलरेडी नॉट अ बिग थिंग अशें म्हणून आमी केन्ना तरी अशेंच कंटिन्यू करूं. ताका लागून हांव कितें म्हणटा की पेशंट हॅज टू डिसायड की आपणाक बाबा ह्या प्रॉब्लेमाचो त्रास जाता वा ना. डेकर आमकां येता, डेकर तुमकां येता, जळटा आमकांय बी, जळटा तुमकांय बी, पूण पेशंटाक जेन्ना तें हात भायर वचचें दिसता तेन्ना इट इज अ टायम फॉर हिम टू कम एंड कन्सल्ट अ डॉक्टर. बरोबर. डॉक्टर म्हाका सामको एक प्रश्न आसा. हॅलो. हां. गुड इव्हनिंग डॉक्टर. गुड इव्हनिंग. सरला राजाध्यक्ष फ्रॉम मडगांव. विचारा. डॉक्टर युजली कितें म्हणटात हड्ड्यान दुखत जाल्यार एसिडिटीनय जावपाक हड्ड्यान दुखपाक शकता अशें म्हणटात. बरोबर. सो वॉट इज द डिफरन्स? तुमकां कशें कळटा की आपल्याक एसिडिटीन पेन जाता काय जे कितें अटॅकाचे चान्सीस आसा? सरला बायन म्हाका सामको म्हणजे अतिशय सुंदर प्रश्न विचारला. म्हाका दिसता हाजेर आमच्यान एक बरें आन्सर दिवपाक जाता. आतां जेन्ना आमी छातीन दुखता म्हणटात पयलीं आमकां भंय दिसता ती हार्ट अटॅकाची, पूण खूब फावटी अशेंय जाता काय ना ती गॅसिडीची पेन म्हण पेशंट ओगी रावतात आनी मागीर हार्ट अटॅक म्हण कळटा. सो हाजे आमी दोन क्लासिफिकेशन, एक कार्डियाक चेस्ट पेन आनी नॉन कार्डियाक चेस्ट पेन अशें ब्रॉड क्लासिफिकेशन करतात. कार्डियाक चेस्ट पेन म्हळ्यार कितें, ती एक स्क्विझिंग टायप ऑफ पेन आसता. कोण तरी दामून धरला, छातीर कोण तरी बसला अशी टायपाची पेन. खूब फावटी ती दाव्या हातान पेन वता, फिंगर्स दुखतात, जावं एंगल ऑफ माउथाक पेन वता, असोसिएटेड विथ स्वेटिंग, पेशंट पुरो जाल्ल्या भशेन. आनी दीस पेन रिमेन्स फॉर अ व्हेरी स्मॉल टायम, जाका आमी एंजायना म्हणटात. म्हाका दिसता हो एक कार्डिओलॉजिस्टांच्या अखेतरीतलो विशय म्हणटा तांणी तो बरे तरेन आन्सर दिवपाक शकले. आतां नॉन कार्डियाक चेस्ट पेन म्हळ्यार कितें, देर आर सो मेनी कंडिशन्स थंय तुमकां चेस्ट पेन जाता बट इट इज नॉट रिलेटेड टू युअर हार्ट. ताजेर म्हाका दिसता हांव उलोवपाक शकता. बरोबर. आतां हातून आसता लंग्सान न्युमोनिया जालो, न्युमोनिया जाली, प्लुरिसी जाली, आमकां चेस्ट पेन जाता. दॅट इज अगेन चेस्ट पेन बट इट इज नॉट कार्डियाक. ती लंग्साक लागून न्ही, हार्टाक लागून न्ही. आतां इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हळ्यार एसिडिटीक लागून खूब फावटी ही कार्डियाक चेस्ट पेन जाता आनी ताजेर योग्य इव्हॅल्युएशन करून ट्रिटमेंट घेवप आतां इजिली शक्य आसा. पण आता एकच तुमकां हांव प्रश्न तांचोच प्रश्न मातसो ट्रॅक करता. एक्झॅक्टली तुमचो जो म्हणजे तुमी म्हणजे एसिडिटीक लागून जे पेन जाता ताचे फीचर कशें आसता? बरें, ताजी फीचर अशें आसता डॉक्टर की दीस पेन इज बर्निंग टायप, जळटा आनी ताचे बरोबर तुका डेकर येवप अशे असोसिएटेड सिम्पटम्स असतात. जेवण वयर येता आनी ही पेन आसता ही युजली कॉन्स्टंट आसता, म्हळ्यार 24 तास तुका दिसांतले पेन जायत रावता. सो इट इज नॉट अ व्हेरी शॉर्ट लिव्ड पेन एज अगेन्स्ट द कार्डियाक पेन. तरी पण टायम उरता. बरोबर. तरी पण म्हजो एक असो एडवायस आसा की हो प्रश्न खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लो. अशा वेळार रादर दॅन स्टिकिंग टू युअर ओन जजमेंट म्हाका दिसता डॉक्टराक मेळप आनी योग्य इव्हॅल्युएशन सामकें गरजेचें. कारण जशें डॉक्टरान सांगलां खुबशे फावटी अशे जे कार्डियाक पेन आसतात ते तेंचे फीचर ऑलमोस्ट सिमिलर आसता आनी खुबशे फावटी आमकां दिसता एसिडिटी म्हणून आनी फायनली इट लीड्स टू सम हार्ट अटॅक. सो बेस्ट म्हणजे तुम्ही योग्य डॉक्टरा कडेन वचून इव्हॅल्युएट करून घ्या. तुम्ही स्वताचे जजमेंट वापरू नाका एटलीस्ट इन दीस केस. डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आसा. हॅलो. हॅलो दादा. विचारा. शिवोलीच्यान. एज अराउंड 27 years आसा आनी म्हाका हालीं न्हय की एक फ्रॉम जून टॉयलेट प्रॉब्लम जाता म्हाका. टॉयलेट प्रॉब्लम इन द सेन्स की कशें की दुखता म्हाका थंय. हांवें एक डॉक्टराक कन्सल्ट केलें. डॉक्टर कितें म्हणटा मे बी पायल्साचे हे तुका आसूं शकता, पूण तेणी म्हाका एक ट्यूब दिल्लो. हांवें तो रेग्युलर लायलो पूण मदीं मदींच म्हाका प्रॉब्लम जाता, पूण अशें ब्लिडींग बीन कितें जायना. पूण घास असो तरेन मारता की सारकें अशें समज गाडी चलयता हांव त्याच टायमार घास मारलेल्या भशेन जाता संडासाचो. संडास तितले क्लियर जायना अशें, पूण अशें घास मारून सारकें जाता, पूण मदीं मदीं पेन जाता, सॉलिडूच जाता. बरें, एकच मिनिट लायनीर रावा. होल्ड ऑन. तुमकां ही जी पेन जाता ती संडासाच्या वाटेन जाता काय पोटान जाता? संडासाच्या वाटेन जाता. संडासाच्या वाटेन जाता. आनी संडास जातरीर पेन जाता काय जावचे पयलीं जाता? जातानाच अशी जायना. जाताना जाता. आनी संडास जातरी एक 10-15 मिनटां ही पेन तशीच उरता थोडो वेळ? ना मातसो वगत उरता, मागीर असले तशें हे जाता. बरें, एक अशें कितें तरी तोपिल्या भशेन जाता. आनी तुमकां केन्नाय संडासान रगत पडटा? ना केन्नाच पडलें ना. आनी संडास तुमकां घट्ट जाता? घट्ट जायना, पूण अशें सारकें जायना. पूण बरो सॅटिस्फॅक्टरी सो जायना? ना सॅटिस्फॅक्टरी जायना. तुम्ही जी हिस्ट्री दिला त्या प्रमाणे म्हाका दिसता हो
क्रॉनिक एनल फिशर म्हणजे संडासाच्या सकल्ले भागाक कट पडपाचो आजार आसपा शकता, पूण जेन्ना एक तातूंतल्या स्पेशलिस्ट सर्जनाक मेळून तुम्ही सारकें वेवस्थीत चॅकअप करून घेतलें तेन्ना म्हाका दिसता हाजें योग्य डायग्नोसीस जातलें आनी योग्य डायग्नोसीस घेवन करप गरजेचें, कारण ह्या हाजेर 100% उपाय आतां अवेलेबल आसात आनी ताजेर तो 100% क्युअर जावपाक शकता. ऍब्सोल्युटली. आणि एक गोष्ट तुमकां सांगता की डॉक्टरान सांगला त्याचो अर्थ सारको लक्षात घ्या, तुम्ही स्पेशलिस्टाक म्हणजे प्रिफरेबली सर्जनाक मेळात. खुबशे वाटे कितें आसा जनरल प्रॅक्टिशनर मातसो बिजी आसता, तो म्हणटा पायल्स आसता, तशें ताणें म्हटलें की दोतोर म्हणटा पायल्स आसतले. सो पायल्स आसा काय फिशर आसा आनी कितें आसा जेन्ना संडासाच्या वाटेन कितेंय प्रॉब्लेम जाले न्ही डॉक्टर, तेन्ना कॉमन मनशाक दिसता आपणे पायल्स, बरोबर, पूण हे पायल्स, फिशर, फिस्चुला, एब्सेस, प्रोलॅप्स ह्या 5 आजारांतले खंयचोय आजार आसपाक शकता. आनी जेन्ना क्वॉलिफायड सर्जन बरो डॉक्टर जेन्ना हाका व्यवस्थीत एग्जाम करतलो तेन्नाच आमकां कळटलें की बाबा हातूंतलो खंयचो प्रकार तो, ताका लागून त्या प्रमाण ट्रिटमेंट. सो ताका लागून तांणी वचून त्या व्यवस्थीत डॉक्टराक मेळून ताचे कडेन तें व्यवस्थीत डायग्नोसीस करून घेवप खूप गरजेचें. तितके तुम्हाला रिलीफूय फास्ट मेळटलें. बरोबर. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आसा. हॅलो 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 डॉक्टर, हां हांव लोलयेंसून उलयतां. विचार. म्हाका न्हू जाले 3 म्हयने जाले, नोव्हेंबर 11 मरे चॅस्टा कडेन न्हू बरी बारीक बारीक पुडेर येयलोलो आनी न्हू मोठे मोठे फोड जाले आनी मागीर मेडिसीन घेवन बरें जालें, पूण आतां म्हाका खूब पेन येता. हांव मेडिसीन घेता पूण तरी आसतना पेन येता. कोण म्हणटाली ती सोडपी म्हणून. बरोबर. सो आतां न्हू तें तांबडें जाता केन्नाय काळें जाता. बरोबर. आनी खूब न्हू डॉक्टर म्हाका पेन येता. आनी जो प्रश्न विचारला म्हाका दिसता तें डायग्नोसीस तुमी फोनाचेर हिस्ट्री आयकून तुमी डायग्नोसीस बरें केला. दिस इज लुक्स लायक अ केस ऑफ पोस्ट हर्पेटीक न्युरालजिया, म्हळ्यार सर्पी जातरी जे नर्व्स डॅमेज जातात ताका लागून ही सिवियर नर्वांची पेन येता. हातून उपाय आसात, पूण म्हाका दिसता आमी आयच्या प्रोग्रामाक हांवें ताजेर म्हणजे तांणी तातूंतलो जो कन्सर्न डॉक्टर आसा, न्युरोलॉजिस्ट अशें म्हणटा हांव, ताका मेळून ताजेर व्यवस्थीत उपाय करून घेवचे, कित्याक हाजेर आतां खूब तरेची बरी मेडिसिनां, नवी नवी मेडिसिनां आयला जे पेशंटाक बरो रिलीफ दिवपाक शकता. म्हणजे डॉक्टर तशें पळोवपाक गेल्यार जेन्ना आमी म्हणटा की एक पर्टिक्युलर सेट ऑफ फूड आयटम्स, तर उदां हांव तुमकां विचारतालो की म्हणजे बिफोर कमिंग टू दॅट की हे म्हणजे ओवर द काउंटर जे लोक पेन किलर्स घेतात मेडिसिन्साचेर आनी ताचे विशीं म्हणजे जर आमी एक तुमी जशें म्हणटाले की आयसबर्ग, तसो एक बरोचसो आयसबर्ग इज असोसिएटेड विथ दीस दो वी आर नॉट रियलायझिंग इट. हाचेर तुमचें मत कितें? वॉट शूड बी म्हणजे हे लोकांक सारकें कळपाक जाय न्ही. जेन्ना आमी पेन किलर प्रिस्क्रायब करतात तेन्ना म्हजो जाल्यार एक प्रिंसिपल आसा. हांव पेशंटाक 3 गोश्टी विचारता. एक म्हळ्यार पयलीं तुका एसिडिटीचो प्रॉब्लेम आसा काय ना, दुसरें तुका किडनीचे प्रॉब्लेम आसा काय ना, आनी तिसरें अस्थमा. म्हाका दिसता पेन किलर आमी सगळे यूज करतात, पूण पेन किलरा फाटल्यान अशे मेजर सायड इफेक्ट आसात जे खूब जाणांक आमकां खबर ना. ते तुमी आतां हो विचारलो म्हणून हाजेर हांव एक मातशें इलॉबरेशन करता की पेन किलर्स आमकां दिसता दे आर गिविंग अस रिलीफ, बट देर लॉंग टर्म यूज ऑर एक्सेसिव्ह यूज कॅन बी डेंजरस. कित्याक दे कॉज 3 कायंड ऑफ प्रॉब्लेम. एक म्हळ्यार जांकां अस्थमा आसा तांकां अस्थमॅटीक अटॅक प्रेसिपिटेट जावपाक शकता. सेकंड प्रॉब्लेम कितें जावपाक शकता? पेप्टीक अल्सर. जांकां अल्सराचें आसा तांकां नवीन अल्सर तयार जावपाक शकता. जावं जाय जांकां अल्सर जावपाची टेंडन्सी आसा तांकां हे अल्सर तयार जावन तातूंतल्यान ब्लिडींग जावं इवन अल्सराचें परफोरेशन, ताका आमी अल्सर फुटलो म्हणटात. इवन आमी अशे खूब पेशंट पळयतात. आनी थर्ड प्रॉब्लेम म्हळ्यार लॉंग टर्म युसेज कॅन कॉज एनाल्जेसिक नेफ्रोपॅथी, म्हळ्यार पेन किलराक लागून किडनीचेर इफेक्ट येवप गरजेचें. ताका लागून हाचे फाटल्यान म्हजो एडवायस असो की जेन्ना गरज आसा तेन्ना डॉक्टराच्या सल्ल्यान पेन किलर वापरात, हो पयलो उपाय. दुसरो ताजेर हांव एडवायस म्हळ्यार कितें की जेन्ना आमी पेन किलर प्रिस्क्रायब करतात ताका आमी युज्युअली एसिडिटीची मेडिसिनां बरोबर दितात. थर्ड, पेन किलर मेडिसीन अशें आसा जें रिकाम पोटार केन्नाच घेवप न्ही, तें भरिल्ल्या पोटार घेवप. आनी फोर्थ म्हळ्यार कितें, एक्सेसीव यूज एवॉयड करात. जितली तुमकां गरज आसा तितलीच घेयात आनी हें सगळें अंडर अ सुपरविजन ऑफ अ क्वॉलिफायड ट्रेन डॉक्टर. हें तुमी जर चालू दवरलें जाल्यार म्हाका दिसता एनाल्जेसिक्स कॅन बी व्हेरी सेफ. बरोबर. डॉक्टर, अतिशय बऱ्या मुद्द्याचेर तुम्ही सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. एक ल्हानसो विसव घेऊया, ब्रेक घेऊया आणि परतून सुरू करूया.